या झडपी इलेक्शन 2025 त्याची आजूच स्क्रुटिनी जाल्ली आसा आणि आमचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून कॅन्डिडेट बाब महेश गोवेकर हो निर्विवादपणे थंय कॅन्डिडेचर म्हणून हे आहा. आमकां दुसऱ्या सायडीक कितें पडला पळय तेचें आमकां पडोना आनी म्हाजी स्टायल तशीच आसता. दुसऱ्याचेर आरोप प्रत्यारोप करच्या पेक्षा आमी कशे जिखतले तेचेर आमी वतात. आमच्या लोकांक लागून आमी कितें करप हें वता. काल ऑफिसाचें इनॉग्रेशन पयट जालें. हांव थंय गेल्लो अंजुना. शिवोले पावलो ना. शिवोले पावलो ना हेचें कारण कितें आसलें, आमचो मांद्र्या आमचो कुळदेव आहा पळय थंय आमचो दीस आसलो आनी तो दीस आसल्या कारणान कशें आहा आमचे घरचो आसल्या कारणान थंय रावप हें म्हण हांवें तें वॉट्सॅपूय धाडलेलें. थंय हांवें उलयतना भाशण करतना अशें म्हटलेलें की अंजूंचो शीट हो फाटलीं 25 वर्सां आमी जिखत आहा. लास्ट 25 इयर्स आनी ह्या फावटीक जर आमी जिखात जाल्यार आमी डबल हॅट्रीक करतले. डबल हॅट्रीक. तसोच शिवोलचो शीट आहा पळय न्हू हो इनडायरेक्टली जरी हांव तुज्या हेका नासलो पूण तुजो उल्लेख हांवें थंय केल्लो अंजूंच्या मिटिंगेंत. शिवोलचो शीट आहा पळय हो 2 जिखले आमी आनी ह्या फावटीक हॅट्रीक एक आहा. म्हणजे दोनूय शीट आहा तो शिवोले हॅट्रीक आनी अंजुना डबल हॅट्रीक. हे करपाचें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलां. हांव काल टिकेशीन बसलोलो वचून थंय सुद्दां सांगलां तेका सगळें कितें आहा तें सोडून घाला. एकूच आमकां डबल हॅट्रीक करूंक जाय. मेन हें कितें डबल हॅट्रीक म्हणजे एक कोण आमचे राजकीय आनी पॉलिटिकल विरोधक आहा हेका एक सिग्नल की लास्ट 25 इयर्स आमी ह्या शिटाचेर राज्य करता हें तांकां एक सिग्नल वचूंक जाय. आनी ह्या शिटाचेर फाटलीं 15 वर्सां फाटलीं 10 वर्सां आमी रूल करता हें सिग्नल आमकां तांकां दिवंक जाय. म्हणून हांव तुज्या ह्या वॉट्सॅपाच्या हितून ह्या मेसेजीच्या माध्यमांतून हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां की आनी आव्हान करता सगळ्या लोकांक की तुमचें मत आहा हें भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर मारून महेश गोवेकराक जिखून ह्या मतदारसंघाची हॅट्रीक करची. थँक्यू. आज आमी श्री आमचो दयानंद भाई मांद्रे घरा कडेन आमी आसा जो शिवोले मतदारसंघाचो मोस्ट सिनियर लिडर तो हांगा आनी तेज्या गायडन्सान खुबश्या लोकांनी हे पॉलिटिकल राज्य भोगलेले आसा. ह्या पंचायती म्हण या झेडपी म्हण तशें भाईन सांगला की 2 टर्म भाईच्या नेतृत्वान येयल्ली आसा आमची सनिशा तोरसकर आनी आयज देवाच्या कृपेन आनी भाईच्या आशिर्वादान आमकां ती तिकेट लाभलेली आसा BJPची आनी म्हाका खात्री आसा तसो भाईन म्हाका हो म्हाका कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा जो टेको दिल्लो आसा. हांव खात्री आसा आनी 100% खबर आसा की म्हाका भोवमतान तुमी सगळे निवडून हाडटले आनी भाईचे स्वप्न जे हॅट्रीक करपाचे ते तुमचे कडेन मागता ते भाईचे स्वप्न तुम्ही पूर्ण करून दिवचे. आनी हांव तुमच्या बरोबर आसतलो तसो भाई आमच्या बरोबर आसा आनी ही खात्री म्हाका आसा आनी होच म्हाका कॉन्फिडन्स. हांव भाईक देव बरें करूं म्हणटा. भाई म्हाजे कडेन असोच आसो आनी भाई कडेन आमी सदांच आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा